त्या देखून तो म्हणटा म्हज्या जिवनांत हांव खंडीत जावन प्रयत्न करतालो, एक वायट हातून हांव भायर आयलां आनी एक वायट सवय हांवें कित्याक घेवन रावत जाय. तेदळ तो म्हणटा म्हाका उडास आयलो कशें बायबलान सांगलें आसा, वांजेलान सांगलें आसा, तूं नितळ जाता आसतना तुजे पाट सोडचो ना, 7 खोट्या नश्ट्या जेवणसरांक घेवन तो पाटी येतालो आनी तुजें देसवाड करूंक तुका तो ग्रास येतालो आनी तुजे प्रयत्न सोडचो ना. आनी असो म्हणटा तो म्हणलो म्हजे थोडे वांटो बंद जाल्यात, म्हाका दिसता, म्हाका आतां मोतीक येता, ह्या वायट सवय जावन आनी एका वायट सवयेक हांव उडलां, ती वायट सवय हांवें सोडी जाय पडटले. आनी त्या वेळार ताका हांवें रिमांयडर दिलें, इतले ड्रग्सान तूं एक जाल्लो तें सोडलें तुवें आनी आज आनी एक वायट सवय सोडूंक कितलो वेळ तुका जाय. तुका ते एक संवयर पडला आनी त्या संवयर तूं मुखार वचोन आसाय आनी त्या देखून तुका कळीत जायना हांवें तें कशें भायर येवचें म्हूण. ती संवय भायर येवच्या खातीर देवा लागीं माग आनी एक निर्धार कर. निर्धार करूंक कांय वेळ लागना तुका, एक निर्धार कर. पळया, आनी तो म्हणा लागलो थोडे फावटी हांव 30 दिसां म्हणसर रावतां, थोडे फावटी 60 दीस करी जाय म्हूण चिंता, त्या वायट सवयेक वचून वचो म्हूण चिंता, पूण म्हजे थंय जायना, परत हांव पडटां. आनी ह्या वेळार ताका हांवें सांगिल्लें वच आनी केन्ना तो पडलोय त्या वेळार कुमसार जा, सो देवाची सकत तुजे थंय वाडटली. कुमसाराद्वारे दैवीक तरान तूं गूण जाल्लोय आनी तुजी ती वायट सवय काण उडोवंक, त्या वायट सवयेक तुवें वीक करूंक जाय, तिका क्षीण करूंक जाय. या तिचे थंय आसता ती वायट सवय थंय आसता ती सकत ती काण मोड घडये घडये म्हळ्यार मोड उडयत आसतना ती तुका दोसची ना, तर तूं राखोन राखोन रावलोय तर दोसताली. आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो म्हाका एक कुमसार जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सुम्याच्या वर्त्या मोगांत आमी सांगता एक जावन जियेत आसतना सोमी आमच्या थंय जायत्यो खुरपां वत्ता. ही खुरपां आमी बोवा पुरबायतरान पळयता. मरिये माये थंय, मरिये माय त्या खातीर आमी तिका म्हणटा फुल ऑफ ग्रेस, हेल फुल ऑफ ग्रेस, म्हळ्यार खुरपेन भरिल्ली. खुरपेन बरो जाय तर आमच्या थंय वायट सवय सगळे आमी काण उडोवन बऱ्यापणाक आमी पावले हांव तर आमकां जाय जाल्ली खुरपां मेळटा. आनी तसले खुरपेन भरलेले भुरगीं आमी जावच्याक आमकां आपोवणें आसा. आनी आयच्या दिसा सोम्याच्या वर्ता जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार सर खुरपां बापाची ताचे थंय वतली. तीच बापाची खुरपां मरिये थंय त्याच पवित्र आत्म्याद्वारे तिचे थंय रुता जाली. आनी त्या खातीर देव तिचे सांगता रावुल्लो आमी पळयता. देवूच तिचे सांगता येवन वस्ती करता म्हणलें आमकां कळटा. आनी हें आमी आमच्या जिवनांत पळयलें जाल्यार कितें आमी करूंक जाय, आमचें जिवनी बऱ्या तरान आमी मांडून हाडूंक जाय. त्या खातीर आमी पळयलें जाल्यार सवयो आमच्या दैनंदीन जिवनांत हॅबिट्स म्हूण सांगता आमी. त्या देखून थोड्यांक आमी म्हणटा ही इज हॅविंग लॉट ऑफ बॅड हॅबिट्स, ही इज हॅविंग गूड हॅबिट्स. तेच म्हणटाना सवयो आमकां खंयच्या तरान आमचें जिवन त्या खुरपेचें जिवन करूंक सांगतात. ह्या खुरपे विणे जियोंक आमकां सांगतात. म्हणल्या खातीर आज आमी सवय विशयांत आमी पळयत आसतना कसले बंदड आमकां आमच्या जिवनांत येतात की, आनी ह्या बंदड देखून आमी खुरपातावन पयस सरताव की, तसले बंदड आज आमी काण उडोवंक जाय. आमच्या जिवनांत बंदड येता आसतना ते आमी मुखारसून व्हेले जाल्यार ताका कारण जावन आसा आमच्या थंय आसले वायट सवयो. आनी ह्या वायट सवयो आमी मुखारसून व्हरता आसतना थोडे फावटी कळीत आसून व्हरता, थोडे फावटी आमचे थंय ते इतले गुंडायेन पाळांक येतात की ते काण उडोवंक आमकां कश्ट जाता. तर आमच्या थंय बऱ्यो आनी वायट सवयो म्हूण आसता. थोडे फावटी आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार ह्या वायट सवयां जावन आमकां जैत व्हरूंक जायते कश्ट मारतात. कित्याक वायट बेगीनच मनीस घेता आनी वायट येता आसतना ना म्हणोंक तसलें एक धैर्य आनी तसलो एक भावार्थ देवा थंय आसूंक जाय. आनी देवा थंय त्या सांगातपणान आमी जियेत आसता. त्या खातीर आमी जायते फावटी म्हणटा हांव
देवाचें हजरपण आमचें थंय आसा जाय. देवाचें हजरपण आसतना कांय भिवोवची गरज ना. कालच एकली चली आयली आनी म्हणा लागली, म्हाका बारी बें दिसता, लग्न जावंकूच म्हाका बें दिसता. आनी त्या वेळार हांवें विचारलें, बें कोणाचें? ते म्हणा लागलें, बें जेवणसरान घालचें, तें सारकें ना, हें सारकें ना, ह्या मनशाचो काजार जातलो, तुजें जिवान बऱ्यान वसत गी, आनी ह्या मनशाच्या घरांत तूं गेलें जाल्यार तुका संतोशान राववी येत गी. तर हांवें तिचें चिक्कें केस जियेता तें म्हणून पळयलें आनी ताका ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणें म्हाका जायते कंत जाता, जायते बेजाराय जाता, मागोवंक सयत अवकाश मेळना. घरांत थोडे फावटी जायते विधवळे आसात, थोडे आमच्या घरांत आसले पिवण्यांत भरल्यात, त्या देखून तांच्या मदगांत म्हाका मागोवंक जायते कश्ट जातात. आनी ह्या देखून आमच्या घरांत केदाळ पळयल्यार इराराय आनी करांदाय म्हणा लागली. आनी ह्या वेळार हांवें ताका सांगलें, धैर्य घे बाये आनी धैर्यांत मुखार सर. धैर्य जावन आसा देवाचें, त्या देवाच्या धैर्यांत तूं मुखार वता आसतना देवूच तुजे सांगाता रावता आनी तुका त्या प्रमाणे मुखार सून व्हरोंक तो आदार दिता. आनी ह्या वेळार त्या चलयेन म्हणलें उतरां आसलीं, म्हज्या जिवान मुखार वता आसतना अपुरबायचें जायत गी. ह्या आतां म्हजें तें दुबाव येता, तें नाका तुका, तुवें काल्याक तांचे काजर जाय, हाचे काजर जालें जाल्यार जाता गी म्हणून अनंत तरेचे दुबाव म्हजे थंय येता. हो दुबाव आसा जाल्यार देखून म्हाका मुखार कितें जातालें. त्या वेळार हांवें ताका सांगलें, दुबाव जेवसार आमच्या जिवनांत हाडटा, कित्याक की म्हळ्यार आमी संतुश्ट रावचें ताका नाका. तो खोटे येवजनंत आमच्या जिवनांत घालूंक पळयता, शिवाय बरें येवजन घालूंक पळयना. आनी सविस्तर तरान त्या लग्ना बेसाचें सक्रामेंत, तो लग्नाचो सक्रामेंत आमी घेता आसतना देवाची कृपा तुमचे वयर वतली आनी त्या कृपेद्वारे तुमी तुमचें जिवन मुखार सून व्हरोंक असलें उणेपण देवूच भरती करून दितालो. देवूच भरती करून दितालो. आनी अशें आसता, तुवें हांगा कश्टात आसतना, बेजाराय, इराराय, करांदाय भोगता आसतना तुका जायते त्रास भोगतात. आनी त्या देखून जेवणसार कितें करता की म्हळ्यार हातूंत तें रावोन दे म्हणल्या खातीर तुजी बरीं येवजनां देवान दिल्लीं निर्पळ करूंक तो पळयता. निर्पळ करूंक तो तुज्या जिवनांत खेळोंक पळयता. त्या देखून भियेनाका म्हूण सांग. आनी अशें आसता तें म्हणा लागलें, सगळें बरें जाता की देवाचेर पातयेणी दवरून तुवें वेचें. सगळें बरें जाता की वायट जाता की म्हूण म्हाका आनी तुका कळीत ना. ते आमच्या थोड्यांनी म्हणचें आसा, म्हजें जिवन कितें जातालें, मुखलें कितें म्हूण सांगतात की मुखलें कोणूय मनीस थोडे अंदाज करून या थोडे विजन पावरान सांगलें जाल्यार देवाचें येवजन तुज्या जिवनांत आसलें कोणेंच तें काण उडोवंक जायना. त्या देखून तिका हांवें सांगलें, देवा वयर पातयेणी दवर, देवा कडेन माग, म्हजे सांगाता तूं राव आनी म्हजें जिवन संपूर्ण तरान बरें करून व्हर. आनी थंय देव तुजे सांगाता रावतना तुजें बरेंपण जातालें. त्या देखून जेवणसाराक पयलें वळखून घे. तुका कोण सकडी नाका जाल्यार तूं चिंतना तुज्या मोतीन घालता. हे जाल्यार नाका जालो दबाव कित्याक तुजेर पडोन आसा. आनी ह्या दबावा देखून तूं कितलें दुखी जाताय, कितले बेजाराय तुजे थंय आसाय, कितलें असमाधान तूं भोगताय, हें पयलें समजोन घे. हें खंय जावन येता म्हूण समजोन घे. असलें असमाधान, असलें दूख येवचें जावन आसा जेवणसार. कित्याक संतोशान ताणें आमी जियोवचें ताका पळोवंक जायना. ताका केदाळे हर एकल्याच्या जिवनांत कितें नातल्यार कितें म्हणी वायट घालन ताचें जिवन बेजारायचें करच्याक, इरारायचें करच्याक, त्या जिवनांत असमाधान हाडच्याक, संतोश नापायन करच्या तो धाडटा. पूण तूं देवा सांगता आसतना, देवूच तुजें सांगता आसतना जेवणसारान कांयच करूंक जायना. त्या देखून वळख जावंक जाय तुज्या दुस्मानाची म्हूण सांगले वेळार ते म्हणा लागलें, खंडीत जावन हांव देवा सांगता पातयेवन देवा सांगता वेता आनी त्या काजारांत देवूच म्हाका सांबाळटालो, ताची सकत दितालो. कित्याक की म्हळ्यार आमी पळयलें जाल्यार जुवांच्या वांजेलांत लग्ना मटवांत आसलें उणेपण काडच्या खातीर मोरी माय आपल्या पुता कडेन विनंती करता आसतना पुताचो वेळ येवंक ना जाल्यार तो स्पंदन करता त्या मोरये मायेच्या
त्या विणवणेक. आनी विणवणेक तो स्पंदन करता मात्र न्ही, आपल्या पयलें अजाप तें घडटा. मोरी माय आसतना जेजू तिच्या सांगातात आसतालो. तेन्ना आज एकलो मनीस मिस उपरांत म्हणा लागलो, मोरी खंय आसा की थंय जेजू आसा, खंय जेजू आसा की थंय मोरी आसा. कॉमन कित्याक की म्हळ्यार मोरयेक जेजूच्या वर्त्या जल्मा खातीरच देवान राखोन दवरल्या बरी, फातकातावन तिका मेकळें करून तसलो एक गर्भ तिच्या जिवनांत दिल्लो. आनी तातूंत जेजू आपुरबायतरान आपलो जल्म घेता. 9 म्हयने ज्या गर्भांत तो आसता उपरांत त्या संवसाराक आयिल्लो. ताचे सांगता मोरी कावण्यांतावन कुर्सा पर्यंत म्हणटा आमी, कुर्सा पर्यंत उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणा वेळार सयत मोरयेन त्या सिसांक जायतें धैर्य बरोवन तांकां सोम्या सवर्तो संदेश प्रसार करचे खातीर तयार केल्लें जावन आसा. तर आमच्या जिवनांत जेजू सदांच आसतना आमच्यो संवयो आमी सगळे वायटाच्या बदलाक बरें करूंक जातात. पयलींच्या झुजा वेळार तुमी पळयलें जाल्यार कोण झूज चलवता आनी चलवणी लाभिल्ल्याच्या सैनिकांक सगळ्यांक घेता, जिखलो तो राई त्या सगळ्या सैनिकांक ताजे गुलाम करून घेता. आनी गुलाम करून घेवचे म्हळ्यार तांकां विकूंक व्हरतात. आनी ह्या गुलामांक विकचें जावन आसा मार्केटीन. कशें आज आमी पाड्यांक विकतां, गोरवांक विकतां, तशेंच बकऱ्यांक विकतां आनी कुंकडांक विकतां, तशें विकूंक व्हरचें आसलें तसलें एक मार्केट आसलें. आनी थंय कोणाक कोण जाय ताका ते विंचताले आनी त्या प्रमाणे ताका ते घेताले आनी तो ताच्या अधीन जातालो. कोणें ताका विकती घेतला त्या गुलामाक खंयच्या तरान जाल्यार ताणें चलयत, कितले वेळा जाल्यार ताका ताणें काम करूंक घालयत आनी कितें करूंक आसा तें करयत, कोणूच उलोवंक ना. ताका तूं जेवंक दिता गी, खावंक दिता गी, न्याय आसा गी, नीत आसा गी, कोणेंच उलोवना. कित्याक की म्हळ्यार तुवें ताका गुलाम जावन विकती घेतला, ताका मोल दिलां. आनी अशें आसता ताचें सगळें स्वतंत्र तो होगडोन घेता. ह्या दुनियाच्या हाताखाल ताणें कशें जाय त्या प्रमाणे जियोंक आसा. आनी अशें आसता थोडे कोण सगळे कामाक नाका जाल्यार तांकां काण लोटून भायर घालून तांकां दुसऱ्यांक विकलें आमी पळयता. दुसऱ्यांक विकचें उण्या मोलाक तांकां विकचें, कित्याक म्हळ्यार हे कांयच प्रोडक्शन दिनात. आतां आमी पळयता जनवरांच्या मार्केटीक गेले जाल्यार बरे पुडपुडीत आसल्या रेड्यांक या पाड्यांक बरें मोल दिवन घेतात. कांय बकेटी आसात, इल्ली प्रायस जाली तांकां कांय मोल दिवन घेतात. त्याच प्रमाणे ह्या सैनिकांक गुलाम करून घेवन तांकां विकताले. आनी तांची परिस्थिती भोव चिंताजनक जाताली. आनी हातूंत थोडे बरे मनाचे मनीस असल्या गुलामांक घेवन मोल दिवन घेवन तांकां स्वतंत्र सोडताले. वसा तुमी कोणाच्या अंडर आसचे नाका, कोणाच्या हाताखाल आसचे नाका म्हण तांकां सोडताले. जाल्यार त्या गुलामपणान जियेल्ल्यांक तांकां स्वतंत्र घेवंक बारीत कश्ट लागताले. त्या देखून ते परत गुलाम जावंकूच आशेताले, शिवाय स्वतंत्रपणान ते घेवंक आशातले. तशेंच वायट सवयांत आमी पडोन त्या वायट सवयांचे गुलाम आमी जाले जाल्यार परत त्या वायट सवयेंतून भायर येवंक जायते कश्ट लागतात. कालक आयिल्लो तरणाटो अपुरबायन म्हणा लागलो, फादर हांव एका काळार जायते वर्सां 8-10 वर्सां आदीं इतलो वायट सवयांचो गुलाम जाल्लो की हांव पियेतालो, ड्रग्स घेतालो, सिगरेट ओडतालो, सगळें म्हजें तें नाका जालें वायट सवय पुरो आसलें. एक पोटी कशें म्हूण कळीत ना. एक दीस सकाळीं उठयल्या तक्षण हांवें देवा कडेन मागलें, म्हाका हे सगळे वायट सवय येवन तूं सुटका दी म्हणटा आसतना, बंद दाड्यांतले म्हाका राख म्हणटा आसतना कसलो एक निचेव केलो हांवें कळीत ना. हे सगळ्यांतून हांव भायर आयलो फादर, सगळ्यांतून भायर आयलो. आनी आजुनी म्हाका एक घडीभर तो म्हणटा म्हज्या काजारा दीस मात्र हांवें एक सीप वायन पियेलो, शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय वेळा हांव ताका वचोंक घेना. आनी तातूंत हांव कंप्लीट तरान भायर आयलां. आनी तशें जाल्यार व्हडल्या ड्रग्सांतून भायर आयिल्लो हांव आज त्या वायट सवय जावन भायर आयला म्हण व्हडल्या जाणा बरें इल्लो प्रायड जावन सांगता. ताका हांवें म्हळें वायट सवय जावन भायर आयलाय ते प्रायड म्हूण तुवें बगोवंक ना.
वायट सवय जावन भायर येवन नवें जिवीत देवान दिल्ल्याक तुवें ताका आर्गां दी जाय आनी वायट सवयेक तुका पडोवंक आपणातलें वायट सवय तूं गेलो जाल्यार तें तुजें खोटेपण आनी खोटेपणा जावन बरेपणाक येवचें तें देवाचे सत्सायन तुवें येवचें त्या देखून परत हांवें तें केलें हांवें हें केलें म्हूण तूं सांगनाका ह्या वायटा जावन तुका देवान राखलां आनी नव्या जिविताच्या वाटेक तुज्या व्हरत्या निर्धारा देखून तूं आयलाय तें भाव बरें म्हळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळाप जेजू वंदन जेजू महिमा जेजू ओसाना जेजू सो म्हज्या व्हरत्या बरेपणांत वायट सवयेच्या बंधनांत आसल्या हर एका खातीर आमी देवा लागीं विनंती करून मागया कित्याक वायट सवय जावन आमी मेकळे जावन नव्या जिविताच्या वाटेक आयले हांव तर हो तरणाटो म्हणटा एकच एक वन टायम डिसिशन मोमेंट त्या देखून जायते जाणांक हांवें सांगचें आसा तुमचें डिसिशन करूंक कांय वेळ ना एका घडये भितर प्रत्येक तरान OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हे OCD आसली जायतीं जाणां लागीं आयिल्लीं आनी उपरांत तांकां बरें सविस्तार तरान कशें हांचे जावन भायर येवचें हें कित्याक कशें जालां आनी तुवें भायर येवचें जाल्यार कितें करूं जाय म्हूण सविस्तार तरान सांगतना थोडीं सायकॅट्रिका लागीं वचनासतना सयत बरीं जाल्लीं आसात थोडीं जाणां सायकॅट्रिका लागीं गेलीं कित्याक म्हळ्यार तांकां एक आमी आतां पांय फ्रॅक्चर जालो जाल्यार कशें वाकार धरता तशेंच सायकॅट्रिकान दिल्लीं थोडीं टॅबलेटां काडून तेचो वाकारा बरीं एक तांकां कुमक म्हणल्यार बरीं बगोवन तातूंत जावन भायर आयिल्लीं आसात तेच OCD जावन भायर आयिल्लें एकलें चेडूं भुरगें अपुरबाय तरान ताचें जिवन ताणें बदलिल्लें ताचे सगळे हॅबिट्स ताणें बदलिल्ले वायट अंत्यानांतलें पूण OCD देखून जायतें तें सफर जातालें आनी अशें आसतना OCD देखून देवान ताचे वयर जायतें बरेंपण दाखोवन म्हजे लागीं येवन एका डाक्टरा लागीं गेल्लें तें 15 दिसां भितर वचोन ताचें सगळें तें कितें एंग्जायटी प्रोन डिसऑर्डर्स आसा ते सगळे ताणें काडून उडयले आनी तें जावन आसा आमच्या सवया वयर आमी जीक घेवची ह्या जीक लाभचे बरी करची त्या देखून हांवें जायत्या OCD घरा म्हणजे तुवें जाय जाल्यार तुजें डिसऑर्डर एका दिसांनी तें सारकें घाली येता 5 दिसांनी करी तुजे वयर तें आसा तुवें करच्या डिसिशना वयर आसा तुवें देवा सांगता मेळोन तुज्या जिवनांत खंयच्या तरान देवाची सखत तूं उपयोग करून घेताय ताचे वयर आसा खंडीत जावन मोगाचें न्हू तरणाटो म्हणटा हांव एक वन टायम डिसिशन विदीन ए मोमेंट आनी उपरांत तो म्हणा लागलो तातूंत जावन हांव भायर आयलां पूण आनी एका वायट सवय जावन म्हाका भायर येवंक बारीक कश्ट लागतात थोडे फावटी नाका जाल्यार पळोवचें आनी ते थोडे फावटी खोट्या लैंगीक जवंसाराच्या थाळण्याक बली जावचें हें इल्लें म्हाका कश्ट लागता त्या देखून तो म्हणटा म्हज्या जिवनांत हांव खंडीत जावन प्रयत्न करतालो एक वायटा जावन हांव भायर आयलां आनी एक वायट सवय हांवें कित्याक घेवन रावत जाय ते जाल्यार तो म्हणटा म्हाका उडास आयलो कशें बायबलान सांगलें आसा वांजेलान सांगलें आसा तूं नितळ जाता आसतना तुजें पाट सोडचो ना 7 खोट्या नश्ट्या जेवणसरांक घेवन तो पाटी येतालो आनी तुजें देसवाड करूंक तुका तो ग्रास येतालो आनी तुजे प्रयत्न सोडचो ना आनी असो म्हणटा तो म्हणलो म्हजे थोडे वांटो बंद जाल्यात म्हाका दिसता म्हाका आतां मोतीक येता ह्या वायट सवय जावन आनी एका वायट सवयेक हांव उडलां ती वायट सवय हांवें सोडी जाय पडटलें आनी त्या वेळार ताका हांवें रिमांयडर दिलें इतलें ड्रग्सान तूं एक जाल्लो तें सोडलें तुवें आनी आज आनी एक वायट सवय सोडूंक कितलो वेळ तुका जाय तुका ते एक संवयर पडला आनी त्या संवयर तूं मुखार वचून आसाय आनी त्या देखून तुका कळीत जायना हांवें तें कशें भायर येवचें म्हूण ती संवय भायर येवच्या खातीर देवा लागीं माग आनी एक निर्धार करूंक कांय वेळ लागना तुका एक निर्धार कर पळया आनी तो म्हणा लागलो थोडे फावटी हांव 30 दिसां म्हणसर रावतां थोडे फावटी 60 दीस करी जाय म्हूण चिंता त्या वायट सवयेक वचून वचो म्हूण चिंता पूण म्हजें थंय जायना परत हांव पडतां आनी ह्या वेळार ताका हांवें सांगिल्लें वच आनी केन्ना तो पडलोय त्या वेळार कुमसार जा सो देवाची सकत तुजे थंय वाडटली कुमसारा द्वारे दैवीक तरान तूं गूण जाल्लोय आनी तुजी ती वायट सवय काडून उडोवंक त्या वायट सवयेक तुवें वीक करूंक जाय तिका शीण करूंक जाय या तिचे तें आसता ती वायट सवय तें आसता ती सकत ती काडून मोड घडये घडये म्हळ्यार मोड उडयत आसतना ती तुका दोसची ना तर
तूं राखोन राखोन रावलो तर दसताली आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो म्हाका एक कुंभसार जावंक जाय बरें कुंभसार हांव जातालो आनी त्या वायट सवय तेवन हांव जैत घेतालो वय मोगाच्यान आमी थोडे फावटी कशें हे सैनीक गुलाम जाल्ले तांकां विकती घेतले उपरांत तांकां परत स्वतंत्र दिले नंतर ते उपाय करूंक कळना गी तशें थोडे फावटी आमच्या वायट सवयेंत आमी आसतना आमी बऱ्या तरान आमच्या जिवान जिवंक आमकां कश्ट मारता कित्याक त्यात वायट सवयांक आमी वता पूण जायतीं जाणां आसात ते वायट सवय जावन भायर आयलीं थोड्या बऱ्या मनाची मनशां आपल्या जिवनांत कशें भायर येवचें म्हण तांकां कळीत आसा आमच्या सवयेचे गुलाम जावन आमी जियोंक न्हय त्या देखून आमी म्हणटा आमचे थंय आसले आडकळी सगळे आमी मोड घालूंक जाय ते आडकळी आमचे थंय काण उडोवंक जाय आनी काण उडोवंक जाता त्या खातीर ल्हान फुलाचें तेरेज म्हणटा हांव मागण्याक वता आसतना म्हज्या मुखार एकली भयण बसून आसली आनी एका फावटी ती म्हाका मागण्याक वता आसतना हांव देवा कडेन मागता आसतना म्हाका खोट्या दृश्टीन पळयताली मात्र दांत किरलोवन दांत साबोवन म्हाका गिळच्या बरें ती पळयताली आनी अशें आसता थोडे फावटी कितें जाता आमकां हें कित्याक अशें करता म्हण आमी रागार जाता त्या खातीर जेवसार तिच्या मारिपात म्हाका नाडटालो पूण म्हाका कळीत आसलें जेवसार कोण कित्याक तो म्हाका नाडटा म्हजें तें आसलें पवित्रपण तो काण उडोवंक पेसाडता म्हूण कळीत जाल्लें हांव त्या भयणीक पळोवन त्या भयणीच्या नांवांत अशें जेवसारच्या विध वावळींक वळख जाल्ल्या खातीर जायतें मागतालीं पळया वायट तिणें करता आसतना म्हजे जावन वायट धाडच्या बदलाक आनी जेवसाराक खाण दिवच्या बदलाक हांव त्या वायट आतां पयस सरोन तें वायट आसलें बरें करच्या खातीर देवा लागीं मागतालीं आनी जेवसाचें बळ म्हण खाण उडयतालीं आनी ती भयण कितें करता म्हण म्हाका पडोन वचोना ताच्या बदलाक जेवसार तिच्या मारिपात कितें करता तें मात्र म्हाका पडोन गेल्लें आनी ते दाळा हांव चुरूक जालें चतूर जालीं आनी जेवसारची सिंगां हांवें मोडच्या खातीर मागण्यांत तिच्या वर्ता जिविता खातीर हांवें देवाक आर्गां दिलें म्हज्या मुखार ती आसा देवा तिका पाव देवा तिका राख देवा तिका बरें कर तिची जिणी बरी कर म्हूण हांवें देवा कडेन मागता आसतना क्रमेण जेवसाचें बळ तिच्या तावन पयस गेलें जेवसाच्या त्या बंदाडे तावन तिका सुटका मेळ्ळी आनी त्या द्वारे आमी जेवसारा पयस दोन हेरांच्या जिवनांतय बरेंपण हाडूंक जाता म्हणटा ल्हानपणाची तेरेज आनी हें म्हणटा आसतना आमच्यो सवयो आमकां थोडे फावटी तेच वायटाच्या गुलामपणाक व्हरतात म्हण सांगीत काम सगळें थोड्यांचें जाता पूण न्हिदोंक नाका लेट कर न्हिदचें ल्हान भुरगो 6व्या क्लासींत आसलो म्हण दिसता तो आमच्या डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा रेतीरेक आयिल्लो आनी तेची आवय आनी बापूय जायते कळवळटालीं ल्हान 6व्या क्लासच्या भुरग्या खातीर कळवळटालीं आनी अशें आसा विचारलें कितें आनी ती म्हणा लागली वो रातीर न्हिदना फादर आनी न्हिदतना पांत्याचे 3 या 4 जातात त्या वेळार हांवें ताका विचारलें कितें तुजें होमवर्कांनी जायना ना होमवर्कांनी सगळें जाता मागीर कित्याक म्हाका एक रातीर बसची सवय कित्याक म्हळ्यार आवय बापायचे मोबायल मेळटा हाच्या हातांत तांकां न्हीद येता हाचे खातीर जागी रावंक एक दीस जागी रावंक ती तयार आसात आनी तो निस्सो वेळ ती कित्याक जागी रावताली आनी ह्या वेळार तो म्हणटा म्हाका हें संवयर पडला 3 या 4 वरांक हांवें न्हिदोंक वेचें ह्याच्या पयलें ताचे सगळे वायट संवयो ताणें ते हातीन घेतिल्ले जावन आसात त्या देखून ताच्या वायट संवयेंत आनी एक वायट संवय लेट करून न्हिदोंक वेचें थोड्यांक आज जायते जाणांचे बोगणां ह्या जायते जाणांचे दूख हें जावन आसा तांची भुरगीं ह्या फकतच्या मोबायला देखून त्या मोबायला फाटल्यान पडोन सगळो दीस आनी रात म्हणल्यार बरी त्या मोबायलाच्या त्या भितर रिगोवन आसतात लॅपटॉपाच्या भितर लिगोवन आसतात आनी कालच एकली भयण म्हणा लागली रडा लागली आनी म्हणा लागली म्हजी भुरगीं कितल्या बऱ्या तरान तांकां हांवें पोसुल्लें कितल्या बऱ्या तरान तांकां हांवें शिकप दिल्लें
पूण आज ती आयकनात. हर एक घडये म्हणल्या बरी त्या मोबायलाच्या फाटल्यान आसतात. त्या मोबायलान कितें आसा कितें जाता विचारलें जाल्यार तुमकां कित्याक दुबाव म्हूण विचारतात आनी तांचे चारये पळयता आसतना आमकां बरें दिसना आनी कितें चडून घडोवन आसा फादर. कोणें सांगचें हांकां आमी सांगूंक गेलें जाल्यार तुमी पयलींची जालीं आतांचे आमच्या शिकपा प्रमाणे आमी ह्या रिती चलचें म्हूण सांगतात. आनी शिकप बरें करी जाय आसलें, शिकप बरें हाडी जाय आसलें, बऱ्या सवयांक तांकां हाडी जाय आसलें. ताच्या बदलाक ते वायटाक वचोन आसात म्हूण रडा लागली. वय आमी आमच्या वायट सवयेंत एक जायत्या जाणांनी आज करून घेतला. त्या मोबायलाचो दुरुपयोग त्या मोबायलांत एक जावचें, लॅपटॉपांत एक जावचें आनी आमचें जिवन संपूर्ण तरान आमी पिडार करचें जावन आसा. थंय कळना, सांगल्यार थोड्यांक कळना. थोड्यांनी सगळो दीस मागीर न्हिदचें. ती म्हणा लागली रातीर न्हिदना, सकाळीं उठना, लेट उठा, 12 वरांक उठोन आतां 2 उपरांत कालें एन्युअल डेक प्रॅक्टीस आसा खंय ताका प्रॅक्टिसाक गेला. तर ताची सगळी संवयच ताणें वायट करून घेतल्यात फादर म्हणलें. हॅबिट्स हाव बीन कंप्लिटली चेंज. मोगाच्या भावनांनी बेडीनो जायत्या जाणांक आमकां कळीत ना. आमी हॉलिडे आनी कितें म्हणून लेट उठोवंक पळयता. आमचे दैनंदीन जिवनांत आसलें पैण बऱ्या तरान आमी व्हरोंक जाय, ताका एक सिस्टम घालूंक जाय आनी त्या वेळार आमचे वायट सवय जावन जैत व्हरोंक जाता. थोड्यांक एक तरेची गिरांत त्याच वेळार हांवें पिये जाय. थोडे जाण इतले इंटेलिजंट आसा, चातूर आसात की तो वेळ दुसऱ्यान करसितात. थोड्यांक सांगा तो वचून उलो नासतात, त्या वेळार ताका तशें करया म्हणून ती ग्रांत येना. ताच्या बदलाक ताचे जावन सुकारी मारन तो वेळ बऱ्याक उपयोग करता आनी वायटाच्या सवय जावन मेकळो जाता आनी मेकळी जातात. त्या खातीर मोगाच्या न्हू वायटाच्या सवयेक आमींत पडोवन आमींत संपडोवन आमी आज आमचें जिवन पिडार करून घेता. तर आज आमी कितें करूंक जाय? आमी एक पैण आराम करूंक जाय. कशें मोरी आनी जुजे पैण आराम करून मुखार गेलीं गी आनी त्या पैण आराम केल्ल्या देखून त्या नेण्ट्या बाळाचो जीव उरलो गी आनी तांणी हाती घेतिल्लें तें पैण नाजरेता जावन बेतलेमा जावन इजिप्ताक आनी इजिप्ताची ती वाट कांय सुलाबायची न्ही. इतलें लांब पैण ताणें हाती घेतिल्लें देखून आज सरस्पत जेजू आमचे सांगात आसा आमकां जाय जाल्लें बरेंपण दिवच्याक आयिल्लो. लोकांचे नास जावना जावच्याक तो त्या पैणा द्वारे वांचुल्लो आनी तें पैण मरयेन आनी जुजेन त्या मोगान हाती घेतिल्लें. देवाच्या संदेशा प्रमाणे ती मुखार गेल्लीं जावन आसात. आज देवाचो संदेश आमकांय जायते आमचे वायट सवय सोडूंक आमकांय प्रेरीत करतात. पूण आमी तो संदेश घेता की कशें मोरया आनी जुजे देवाच्या संदेशाक काल्तिमान घाले, विधेय जाली आनी कितेंच तांणी एक सवाल ताचे विशयान विचारूंक ना. एकादो सवाल विचारलें जाल्यार ती थंय पैण आराम करची नासली. पैण आराम करिनासलें जाल्यार हेरोद्रायाच्या त्या वर्त्या क्रूर हत्यारांक जेजू बली जाता आसलो आनी संवसाराचो सडवंदार तेन्नाचो मरण पावता आसलो. पूण केन्ना जुजेन आनी मोरयेन उट्टा उटीन ती गेली आनी तें पैण आराम केलें. त्याच वेळा पळया उट्टा उटीन ती गेली म्हळ्यार त्याच वेळा तांणी एक निर्धार घेतलो. तुमच्या आनी म्हज्या जिवनांत वायट सवयेंतल्यान भायर येचे तर आमी उट्टा उटी वच जाय, एक निर्धार घेवंक जाय आनी त्या निर्धारा प्रमाणे आमचें जिवन मांडून जाय. केन्ना वरेक देवान परत त्या बडव्या द्वारे तांकां संदेश दिवना गी तेन्ना वरेक ती थंयच रावलीं. कितले कश्ट आशिल्ले कोणा, कितले वळवळे आशिल्ले कोणा, कितले बंदड आनी बनपास आशिल्ले कोणा, ते सगळे ती मिरवोन म्हणल्यार बरी मुखार वचून देवाचो संदेश आनी पासारल्या देखून जेजू जिवांत उरलो जावन आसा. तर आमच्या जिवनांत आमी कितें करचें जाय? एवरी डे वी नीड टू बिगीन आवर जर्नी. आमचें पैण हर एका दिसा जावंक जाय. तो दीस पयले फावटी सांगिल्ल्या प्रमाणे बेगीनच तो आराम जावंक जाय. आमच्या जिवनांत पंथ्यार म्हणल्या बरी तो आराम जालो जाल्यार बारीच बरें. कित्याक जायते संत भक्त म्हणटात पंथ्याच्या वेळार देवा सांगाता करसिल्लो तो दीस आनी आराम केल्लो तो दीस भोव अपुरबायेचो जाता, फळां बरीच जाता. त्या देखून रजा जावं दी, रजा आसना जावं दी, आमी उठच्याक एक शिस्त आसा जाय. इतल्याच वेळा आमी उठतले आनी त्या खातीर जायत्या जाग्यांनी बरे सिस्टमॅटीक इन्स्टिट्युशनांनी आमी पळयता उठोवंक एक भोव अपुरबायेचो वेळ दिल्लो जावन आसा. त्या देखून आमी तें न्हिदोन पडचें आनी आळसायान भरचें आनी मागीर उठता म्हणचें. थोड्यांक उठचें कितले कश्ट. काल आनी एकली म्हणा लागली
म्हजी धूव धाव्यांत आसा फादर, पूण ताणें उठचें 8:15 करेक्ट टायम पळयता, मागीर धवून असो रेडी जाता आनी उठोन इस्कालाक वता. ताचे पयलें तें उठोंक तो आयकना, ताचेंतल्यान न्हिदोन आसता. कित्याक वेळ करून ते बॅडाक वता. वेळ करून कित्याक म्हळ्यार मोबायलार आसता, या टीव्हीर आसता, या लॅपटॉपार आसता. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, आमचें नास जावच्याक सैतान राखोन आसतना आमचें बरें पैण हर एका दिसा देवा सांगात आमी आराम केलें जाल्यार त्या पैणा प्रमाणे आमी वचोंक जातलें. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार तें पैण आमी कोणा सांगात आराम करीत जाय, देवा सांगात आराम करीत जाय. त्या खातीर फिलीप घरान बरयलें पत्र 1 अध्याय 6वी ओळ आमकां ह्या रितीर सांगता. फिलीप घरान बरयलें पत्र 1 अध्याय 6वी ओळ. तुमचें थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत तें संपूर्ण करीत वेतालो म्हणून म्हजी व्हड पातयणी. तुमचें थंय तसलें बरें काम सुरू केल्लो देव जेजू क्रिस्त येता पर्यंत, परत येता पर्यंत तें तुमचें थंय संपूर्ण करूंक तो तुमकां आदार दितालो म्हणून म्हजी पातयणी म्हणटा सम पावल. त्या खातीर तो म्हणटालो संपूर्ण करीत वेतालो म्हणून म्हजी दृढ पातयणी ताका आसा, द स्ट्रॉंग फेथ. आनी त्या खातीर आमी देवा सांगात आराम केल्लें तें पैण मुखारसून व्हरूंक तसो आमकां आदार दितालो. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार तुजें पैण जायत्या कश्टांनी बरयल्लें आसल्यार भियेनाका. अशीर वाटेन रिगता तो सर्गाच्या दारवाजांत फावो जाता. त्या देखून सोमी आपुरबायतारान सांगता, डिफिकल्ट सर्कमस्टन्सास येवंक पुरो, सन्निवेश येवंक पुरो, जायते कश्टांचे सन्निवेश येवंक पुरो, भियेनाका. आशीर वाट्यांतल्यान रीग घेवंक सर्गाच्या वाटेक वचोंक कश्ट, पूण आशीर वाट्यान गेल्यार मात सर्गाचे दायज पावो जाता. शिवाय व्हडल्या रुंद वाट्यांनी रुंद मार्गार वचोन तुवें सर्गाच्या दायजाक पावो जावंक जायना. तशें म्हळ्यार असो अर्थ तितलोच कश्ट येता आसतना, दगदण येता आसतना, वळवळ येता आसतना, भियेनासतना आशीर वाट्यांतल्यान मुखार वता आसतना सगळें बरेंपण आमकां जातालें. आनी ह्या खातीर आमी एक निदर्शन तुमच्या मुखार दवरता हांव. तें जावन आसा होली लँडाक तुमी इज्रायलाक गेल्यात जाल्यार तुमी पळयतल्यात तुमच्या ट्रिपांत बेतलेहमाक एक विजीट आसता. आनी हे बेतलेहमाच्या विजीटाक जेजू जल्माल्या त्या गोरवांच्या कवणेक विजीटाक वेता आसतना जायते बागवून वचोंक आसा. ल्हान एक दार म्हणल्यार बरें आसा, तातूंत जावन बागवून रिगोवन म्हणल्यार बरी तुमी मुखार वचोंक आसा. आनी अशें आसतना त्या दारवाट्यान भितर सरोन मुखार वता आसतना भितर इतलें व्हडलें देवाळ आसा आनी तातूंत हजारांच्या चड लोक रावयेत जाल्यार भितर वचोंक जायते आशीर्वाद. भितर गेल्ले उपरांत जायतें बरें व्हरतें देवाळ. आनी तोच जेजू जल्मल्लो तो गोरवांचो कवणेर जल्मल्लो तें कवण तें आसा. आनी थंय धांवन तुमी पळयशें जाल्यार इतलें आपुरबाय तें देवाळ दिसता. पूण वेता आसतना तुका सलीसर वचोंक दिवना. बागवोन म्हणल्यार बरें. त्या देखून हांवें जायते जाणां म्हणचें आसा, इज्रायला वता जाल्यार जितकें बरी प्राय आसल्या तर प्राय आसल्या जाल्यार वसा, कित्याक मागीर तें बागवोंक बारीक कश्ट जाता. प्रायाच्यांक अंतू भितर रिगोवंकूच जायते कश्ट जातात. आनी अशें आसतना पयलें इल्लें बरी प्राय आसतना गेल्यार बरें म्हणलें आसा. त्या देखून आमी आमच्या जिवनांत सगळें सलीसायन जायचें म्हण चिंतल्यार जायना. जेवण बरें ना जावंक पुरो. जेवण बरें ना म्हूण आमी रागार जावन ताचे एक व्हडलो आवाज करचो, तें सारकें ना, हें सारकें ना म्हणून आमी आमकां थोडो अधिकार आसा म्हणून रुबाब दाखोवचो, तें सारकें न्ही. अब्दुल कलाम म्हणटा, म्हज्या जिवनांत हांवें पळयल्लें एक भोव आपुरबायचें निदर्शन म्हज्या बापायतो. सांजेर आमी जेवणा बसता आसतना हांवें केल्ल्यो बकऱ्यो करपल्ली बकरी पळयल्ल्यान हांवें चिंतलें आतां बापायक भारी राग येतालो, कित्याक तो काम करना आयिल्लो, भुकेन आयिल्लो, खंडीत जावन तो म्हज्या आवयक कितें कितें म्हणटा कोणा म्हूण हांव भियान पळोवन आसलो. आनी ताच्या दोळ्यां पळयतालो, ताच्या दोळ्यांत राग येता गी, आतां कितें जाता गी म्हूण पळोवन आसलो. पूण म्हजो बापूय म्हज्या मुखार बसलो. ती बकरे वयर थोडो मिरसां पिठो ताणें केलो आनी ती करपल्ली बकरी ताणें केली आनी उदक पियेलो आनी तो गेलो. आनी हांवें म्हजी बकरी केली आनी हांवें गेलो. आनी उपरांत दुसऱ्या दिसा हांवें म्हज्या बापाय कडेन बऱ्यान आसतना विचारलें, डॅडी कित्याक तूं घालच्या रातीन ती करपल्ली बकरी तुवें केली? तूं गळटाय
तूं आमकां पस्ताय आमच्या म्हज्या मम्मीन तुका ती बरी बकरी करून दी जी आसली तूं कांयच उलय नासा कित्याक तुवें ती केली म्हणटा आसतना बापायन सांगलें ताजें उतरां ताका जायती मोळ आयली आनी तो म्हणा लागलो हांव आज इतलो कालतो जाला तर म्हज्या बापायच्या व्हरता देखींत आनी ताज्या बापायन सांगलें उतरां पुता तुजी आवय जायते कश्ट काडटा हांव मात न्हय म्हजे इतले ते कश्ट ती काडटा आनी चड काडटा जावंक बरो एक घराणें चलोवच्या खातीर आनी कितें बरें मातशें ती चपाती ह्या बकरी करपली आनी ती करपल्ली बकरे विशयांत हांव तक्रार काडन रागार जालो जाल्यार तिचें मन कितलें दुखतालें ती तुज्या खातीर आनी आमच्या घराण्या खातीर कितलो सॅक्रिफायस करता म्हणलें म्हाका कळीत आसा त्या देखून एक दीस ती करपल्ली बकरी गेल्यार कितें जालें तांदूळ कांयच उणेंपण जावना तिच्या काळजाक गाय करच्या बदलाक ती बकरी हांवें केल्ल्यांत म्हज्या कुडींत कांय चड बदलावण जावची ना कांय वायट घडचें ना त्या देखून हांवें ती बऱ्या तरान ती केली म्हण सांगिल्लें जावन आसा आनी ह्या खातीर अब्दुल कलाम म्हणटा कसले वर्ती देख म्हज्या बापायन म्हाका दिल्ली आनी त्या प्रमाणे मोगाच्यान आमच्या जिवनांत जायते बरेंपण आमी भोगूंक जाय जाल्यार आमचें जिवन आमी खाली करूंक जाय जायते जाणांक खाली करूंक कळना त्या देखून रागार जावचें थोड्यांनी हगें दवरचें थोड्यांक कोणें कितें सांगलें ताका चिटपट ठॅट म्हणल्या बरें दिवचें इजाया प्रवादीच्या ग्रंथान आमी पळयलें जाल्यार देव कितें म्हणटा एक नवो स्पिरीट तुका हांव दितालो एक नवो स्पिरीट तुजें थंय आसा करतालो हो नवो स्पिरीट येता आसतना सगळें बदलावण तुजें थंय जाताली आनी एजेकियल प्रवादीच्या ग्रंथांत कितें म्हणटा देव म्हणटा तुजें काळीज जावन नवें करून रचतालो तुजें तें परनें काळीज कितें तातूंत आसा तें सगळें हांव खाण उडोवन नवें काळीज थंय रचतालो आनी त्या प्रमाणे संपूर्ण तरान बरें जावच्याक देव जायतें बरेंपण आमकां करता आमचें काळीज नव्यान रुपीत करता तर आमचे वायट सवय सगळे वचोन बऱ्या सवयांचे बरीं भुरगीं जाता आसतना देवाची कृपा आमचेर वता द फूल ऑफ ग्रेस आतां मरयेक मात्र न्ही ती संपूर्ण कृपेन भरलेलें म्हणून जावचें आमकांय जाता केन्ना सगळ्या वायट सवयांतून आमी मेकळे जावन नव्या जिवितांत आमी मेतेर जाता आसतना देवच आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत देवान केल्लें बरेंपण वायट सवयांतून आमी मेकळे जावच्याक सगळे आसले बंदड आमी फुटोन काडन मान उडयव्या तीर करून उडयव्या देवा सांगात एक जाव्या खंयचीय तुजी सवय जावंक बरो द बॅड हॅबिट्स वीच ऑलरेडी हॅबिच्युएटेड कॅन बी रिमूव्ड विदीन अ मोमेंट्स देवाच्या आदारान आमकां तें सगळें करूंक जाता आनी अशें मोरी माय आपल्या जिवनांत जुजे सांगात जियेत आसतना देवाच्या वरत्या संदेशाक दोगांनी पाळो दिलो आनी त्या प्रमाणे आपलें जिवन मांडून हाडलें त्याच प्रमाणे आज बऱ्या जिविताक आमकां मेळिल्लें आपोवण हें सोम्यात हांव न्हू तें आमी घेवया सोम्याच्या वरत्या जिवनांत आमी बळादीक जावया आनी आद्वंता काळार क्रिस्त येण्याच्या काळार आमचें जिवन भोव पवित्र करून घेवया सोम्याचो आदार सदांच आमचें थंय आसूं न्ही हर एकल्या भुरग्याक आपल्या वायट सवयांतून मेकळें करून आज आमी अ न्यू हेवन ऑन अर्थ एक नवें सर्ग ह्या संवसारान रचच्याक वायट सवयांचे गुलाम जायनासतना बऱ्या जिविताच्या वाटेंत आमी चलच्याक सोम्यान दिल्ली वाट मुखार व्हरया सोमीन आमकां सांबाळटा आनी राखता त्या प्रमाणे हर एकल्याच्या जिवनांत तो बरें करूंक आशेता देवाचें विशिश्ट योजन हर एक पटी हांव सांगता जावन आसा आमी बरें जिवीत जियोवचें संवसाराच्या दावलेंतून पयस रावचें आनी देवा सांगता एक नव्यान आमचें काळीज रुपीत करचें त्या खातीर एजेकियल प्रवादीक म्हणली ती उतरां एक नवें काळीज तुजें थंय हांव रचतालो आनी तसलेंच बरें नवें काळीज आमच्या हर एकल्या थंय रचलें तर आज आमी देवाची रचना भोव आपुरबायेच्या ह्या रचनांत आमी मोग करतले एकामेकाक समजून घेतले एकामेकाच्या कश्टां पावतले एकामेकाचे दूख पुसून काडूंक शकतले मात्र न्ही सोम्याचें मिसांव आमच्या दैनंदीन जिवान आमी करून घेतले तर देवाची वर्ती आशिर्वादां तुमचेर वता आसता विनोद गांगुळे आनी ताच्या सगळ्या टिमाक दिवाणी चॅनलांत ताणें करची ती सेवा देव आशिर्वादीत करून दी ताच्या मोगान तांकां भरून दी बरी भलायकी तांकां दिवं दी तुमच्या सर्वांचेर सोम्याचे वर्ते आशिर्वाद मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.